दिवाळी अजून काबार सुद्धा जावंक ना आणि बीजेपी सरकारान लायटीची बिलां वाडोवपाची 20% एक्स्ट्रा लोकांक चार्ज करपाचे ऑलरेडी थारायल्ले आसा। आता हो ढवळीकर कसलो राग करता आमकां खबर ना। जे नरकासूर केले म्हणून भुरग्यांचेर आणि लोकांचेर हो राग काडटा काय हो एक प्रश्न चिन्ह पडटा, कित्याक तेका नरकासुराची खूप एलर्जी आसा। आता त्यांनी तेंच्यान डिसिजन घेतला की स्मार्ट मीटर बसतले। स्मार्ट मीटर बसल्या उपरांत 10-20% जे कोण लोक रातचे यूज करतात लायट तेंका 20% एक्स्ट्रा चार्जेस पडटले। सकाळी कोण कमी यूज करता तेंका 20% बेनिफिट मेळटलो। आज जर पळयत आमी आनी सगळीकडे मॅक्झिमम लायट यूज जाता ती रातचीच यूज जाता। आज गोंयान आमच्या क्लायमेट अशें जाल्ले आसा की प्रत्येक घरान एसी लागलेली आसा। मॅक्झिमम घरांनी एसी लागला। प्रत्येक लोक आज स्मार्ट टीव्ही यूज करता, मोबाईल यूज करता, वॉशिंग मशीन यूज करतलो, आनी कोण फ्रीज यूज करतले, कोण इंडक्शन यूज करतले। आनी हे सगळे गजाली हे बेसिक गजाली आज लोकांच्या घरान आसा आनी एक बेसिक नेसेसिटी जाल्ली आसा। आज इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार लायटीचे बिल जे कमी जावपाक जाय, कित्याक बाकीची म्हागाई तुमची वाडत आसा, सरकार लोकांकडल्यान टॅक्स घेत आसा आणि ते आसतना पासून तुम्ही लायटीची बिलां जर वाडयता आणि लोकांक जर पिवळून जर काबार करता जाल्यार हे खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जाय आणि हे सरकारान हे फाटी घेवपाक जाय। कित्याक आयज अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली आसा की लोकांचे ह्या भायल्या लोकांक लागून धंदे सारखे चलना, लोकांचे बिझनेस सारखे चलना, लोकांक भुरग्यांक कामां ना, अनएम्प्लॉयड आसा। मॅक्झिमम भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक वयता आणि तेंका जर तुम्ही आज बेसिक नेसेसिटीची लायट आसा ती पासून जर सवाय दिवपाक जर शकना जाल्यार हो डबल इंजिन जाय। कित्याक एवरी टाइम तुम्ही डबल इंजिनाचे गजाली करता, डबल इंजिन जाल्यार डबल इंजिन आसतना तुम्ही लोकांचेर बर्डन कित्याक घालता? तुम्ही सेंटराच्यान पैसे हाडा आनी लोकांक रिलीफ दिया। तुम्ही तो रिलीफ दिना, तुम्ही पैसे हाडटा तुमच्या प्रोजेक्टाक आणि लोकांकडल्यान हांगा तुम्ही पैसे काढीत आसा। आज जी खांब्यार जी लायट पेटता स्ट्रीट लायट तेचे पासून पैसे आज लोकांक भरचे पडटा, लोकांच्या बिलान येता। म्हणजे आज हे जे डिसिजन घेतला 20% हायक रातचे कोण लायट यूज करता तेंका, हे म्हाका तरी दिसता हे सारखे ना। ही बेसिक नेसेसिटी आसा, लोक आपणाक जाय तशी लायट यूज करतले आणि बेसिक लायट दिवप हे सरकाराचे कर्तव्य आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। कित्याक तुम्ही रस्ते काय आमकां सारखे दिना, हेल्थ केअर फॅसिलिटी काय तुमची सारखी ना, उदकूय तुमचे सारखे ना। आज जे कितें आमकां लायट येता ती लायटूय जर तुम्ही जर बिलां वाडयता जाल्यार म्हाका दिसता हो गोंयकारांचेर एक अत्याचार आसा आणि गोंयकारांचेर एक अन्याय आसा। ह्या सरकाराक निवडून हाडून लोक आज फोंडान पडलेले आसा। सो लोकांनी विचार करपाक जाय की ह्या सरकार जे तुमकां आज लोकांक 1,500 दितले, 2,000 दितले आणि जे पिशान काडटा ते 1,500 आणि 2,000 तुमच्या बोल्सांतल्यान कशे काडपाक जाय होय प्लॅन हे सरकारान बऱ्या रितीन केल्लो आसा। सो विचार करा आणि या ढवळीकराक सांगपाक सोदता जे जे डिपार्टमेंट तूं हातीन घेता ते डिपार्टमेंटान तूं लोकांक फोंडान घालता, गोंयकारांक फोंडान घालता। हेच्या पयलीं PWDन तुवें फोंडान घातले, आता लायटीचे डिपार्टमेंट घेतला, पावर मिनिस्ट्री, थंयसर तूं लोकांक फोंडान घालता। सो सगळ्यांनी विचार करून फुडले फावट आता ZP इलेक्शन येता तेन्ना मतदान करचे। हेंचे जे एनवेलॉपां येतात नाजाल्यार हेंचे जे स्किमी दिवन तुमकां जे पिशान काडटा तितून पिशान येवं नाका। तुमचेच पयशे तुमकांच दिवन तुमच्या कडल्यान कशे काडप हे BJPक सारखे खबर आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।